नमस्कार येवकार. गोवा टुडेत सुयश गावणेकार. कोण म्हणटा कोल्हापुरी, कोण म्हणटा गोंयकार. मुक्ती वर्साक राष्ट्रपती दर एकल्याचो जाय येवकार. कोविडाचो एफेत देंवता क्लासीक फुल्ला सरकार. शेतकारांक आंदोलनाचो अधिकार ना ब्लॉकेड ना हिंसाचार. झेडपीचें सादलें पालिकाय पक्ष पावल्यार. फुडारी तयार राजीनामे कागदार सकयल्यान बाबा पुता वेल्यान न्हयकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. शेनवारा पणजे मुक्ती दिसाचे कार्यावळीत राष्ट्रपती वांटेकार. मुक्ती वर्साच्यो कार्यावळी फक्त गोंयकारांक घेवन मुख्यमंत्री म्हणटात दरेक गोंयकारान राष्ट्रपतीक दिवचो येवकार. जानेरासावन शाळांच्यो आनीक क्लासी जावं येता सुरू. कोरोनाचो एफेत मातसो उणें. टास्क फोर्साचो अध्यक्ष म्हणटा नवें शिक्षण धोरण येता त्या शिक्षणीक वर्सा सावन. पालिका वेंचणुको आज ना फाल्यां पक्ष पावड्यार घेवच्योच पडटल्यो. नगराध्यक्ष आमदारांचे प्रस्ताव. मुख्यमंत्री म्हणटा वेवस्था बऱ्याची, मात सरकाराचें अजून खंय थारिल्लें ना. जाणटेल्यांनी प्रदेश अध्यक्षाच्या माथ्यार फोडलें झेडपीचें खापर. गिरीशाचो लेखी राजिनामो, मात हायकमांडाची जाप ना. राजिनामो फाटीं घेवंक युवा ब्रिगेडीचे बाबा पुता. आमदार काणकोणकारांची माफी मागना जाल्यार कोल रिवोल्टाक काणकोण एंट्री ना. उजो कितें तो दाखयता. काणकोणकारांची शिटकावणी. आरजीवाल्यांचोय एम. आनी शेतकारांच्या आंदोलनाक हरकत ना, मात हायवे शारां आडाव नाकात. हिंसाचार नाका. सुप्रीम कोर्टान केलें स्पश्ट. सरन्यायाधीशान सुचयली सरकार शेतकारांची समिती. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद 19 डिसेंबराक मुक्ती दिसा दनपाराक गोंयांत लँड जातात. सांजे ते पणजे कार्यावळीक आसतले. 2 दिसांची गोंय भेट. राष्ट्रपतीक येवनाका म्हूण कोणें पत्रां बरयलें आसत जाल्यार फेरविचार करचो म्हूण मुख्यमंत्र्याची नांव नासतना गोवा फॉरवर्डाक सुचोवणी. 100 कोटी खर्च खंय वर्सभराचे कार्यावळीक. सगल्यो कार्यावळी गोंयकारांक घेवनच. जो सुरवात सकाळचो कार्यक्रम जो जाता तो त्याच पद्दतीत म्हणजे कंपाल ग्रावंडाचेर मजास्ती ध्वजारोहण आनी बाकीचो कार्यक्रम जो आसा तो त्याच पद्दतीत जातलो. आनी राष्ट्रपतींचो कार्यक्रम हो सांजच्या सत्रांत आमी जो म्हटला तो सुरवात जातलो. हांव थोडोसो इन ब्रीफ राष्ट्रपतीचो कार्यक्रम पुराय तुमकां सगळ्यांक ब्रीफ करपा खातीर हांव आयची मुद्दामून प्रेस कॉन्फरन्स ऑर्गनायज केल्या. मामईम राष्ट्रपती हे 19 तारखे दिसा जवळपास 1:05 मिनटाचेर हांगासर दाबोलीमच्या एअरपोर्टाचेर पावतले. थंयच्यान तांकां रिसीव करपा खातीर हांव म्हाज्या सयत आमचे प्रोटोकॉल मिनिस्टर आनी गव्हर्नर आनी बाकीचे ऑफिसर्स टीम ही सगळी थंयसर एवेलेबल आसतली. ते तांकां रिसीव करतले आनी थंयच्यान बाय दाबोलीम एअरपोर्टच्यान ते बाय हेलिकॉप्टर ते हेलिपॅडचेर गोवा युनिवर्सिटीच्या हेलिपॅडाचेर 13:25 म्हणजे 1:25 मिनटांनी दाबोलीमचेर पावतले. आनी तेज्या उपरांत 1:35 मिनटांनी गोवा हेलिपॅडा वयल्यान ते राजभवनाचेर वतले. 5 वाजे पर्यंत ते राजभवनाचेरूच आसतले आनी सांजच्या 5:40 मिनटांनी आझाद मैदानाचेर पयलो कार्यक्रम तांचो जातलो. फक्त पुराय गोंयचेर म्हणजे सुरवाती पासून मौर्य काल, कदम काल, पोर्तुगीज आनी गोंय मुक्ती संग्रामा पर्यंत ही एक 10 मिनटाची डॉक्युमेंटरी तयार केल्ली आसा. बाकीचो पॅन्डमीक आसल्या कारणान म्हणजे स्पेशल स्टेट डिनर जे आसा हें ऑर्गनायज करूंक ना पॅन्डमीकच्या कारणान. दुसरे दिसा फक्त ब्रेकफास्ट विथ CM आनी गव्हर्नर इतकोच कार्यक्रम हो तेंच्यांनी ऑफिशियली दवरला. आणि त्याच्या उपरांत त्यांचा पर्सनल कार्यक्रम त्यांच्या फॅमिलीच्या बरोबर एक बाकीचो पर्सनल कार्यक्रम आसा. आणि 20 तारखे दीस सांजचे
5-5:30 वरांचेर ते परत एकदां दाबोळी एअरपोर्टा वयल्यान हांगासल्यान बाय हेलिकॉप्टर आनी हेलिकॉप्टरच्यान बाय दाबोळी एअरपोर्टान वयतले. हाजी इन्विटेशन्स ही खूब लिमिटेड आसल्या कारणान आमी जवळपास एक 400 पर्यंत इन्विटेशन दिल्या. हाज्या वयर म्हणजे खूब हायर लिमीट दिल्ली आसा. 400 पर्यंत लोकांकूच फक्त निमंत्रण केल्या. जो गोंयकार आसा तो केन्नाच राष्ट्रपतीक येवं नाका म्हणचो ना. आनी आमी जेन्ना राष्ट्रपती हांगासर येता तेन्ना राष्ट्रवादी विचारसरणींत आमी राष्ट्रपतीक वेलकम करपाक जाय. समेस्त सगळे गोंयकारांनी तांकां वेलकम करचो अशें म्हाका दिसता. कोण एखादो दुसरो सुद्दां राष्ट्रवादी विचारसरणीचो मनीस तांकां येवं नाका म्हणचो ना किंवा ताका येता जाल्यार खंय पत्रां बित्रां बरोवचो ना अशें म्हाका दिसता. आनी जरी कोणी अशा पद्दतीन पत्रां बीन बरयले आसत जाल्यार परत तेंच्यांनी बरोवन तांकां यो म्हणून वेलकम करचें. हो कार्यक्रम आमी म्हटल्यार वर्सभर चलतलो. दुसरें म्हाका एक 2-3 पत्रांय बी म्हाकाय आयली पर्सनली कितें वेगवेगळ्या कारणां खातीर. एक म्हणजे पयली गजाल हांव सांगपाक सोदतां की हो कार्यक्रम जो आसा हो 100% गोंयच्याच कलाकारांक घेवन जातलो. खंयचो एकटो दुसरो सुद्दां भायलो कलाकार ह्या कार्यक्रमात इन्वॉल्व ना. जानेरा सावन शाळांच्यो आनीक क्लासी सुरू जावं येता. कोरोनाचो एफेत मातसो उणें जाला म्हणून नवें शिक्षण धोरण चालीक लावपा विशीं सरकारान नेमिल्ल्या राज्य पावड्यावेल्या टास्क फोर्साचो अध्यक्ष आमदार सुभाष शिरोडकार उलयला. येता ते शिक्षणीक वर्स नवें धोरण चालीक लावपाचो सरकाराचो प्लान. टास्क फोर्साची ब्रेस्तारा बसका जाली. 36 वांगडी आशिल्ले. न्यू एज्युकेशन पॉलिसीची टास्क फोर्स कमिटी जी आसा ती पयलेक धरून ती 12वी पर्यंत आसा. ताजी आज मिटींग जाली. आमचे जवळ जवळ 35 बोर्ड मेंबर्स आसात. टास्क फोर्स कमिटी मेंबर्स 35 मार आसा. आनीक सगळ्यांनी आपले बरे अनुभवाचे सजेशन्स जे आसा ती सजेशन्स ती दिल्ली. आनीक ताजेर चर्चा जाल्ली आसा. परत जानेवारींतल्यान परत सब कमिटीज मिटींग जातल्यो जानेवारीच्या 6 तारखेच्यान. आनी तातूंत भितर परत सब कमिटीचो रिपोर्ट जो आसा पळय तो घेवन मुखार ताची कार्यवाही न्यू एज्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंटेशन सरकार थारायतलें केन्ना करपाचें म्हणटात. आनी मुख्यमंत्री जे शिक्षण मंत्री आसा तेच थारायतले सांगतले केन्ना करता. ताणें एकदां म्हटलां पूण तरी आसता परत ते सारखे फायनल हे करतले केन्ना करपाचें. आज मिटिंगेन कितें डिस्कशन बी जालें म्हणजे इम्प्लिमेंटेशनाचें हें जावना आमचें जालां ते डिस्कशन प्रोस एंड कॉन्स कशे पद्दतीन इम्प्लिमेंटेशन पार्ट कसो करचो केन्ना करचो म्हणटा तें सरकारान थारावपाचें. आमी एकाडेमीक येस एज्युकेशन पॉलिसी एखादी जानेवारी सुद्दां काही स्कूल सुरू जातली. काही स्टँडर्ड्स जे आहा पयलीं 7th 8th 9th एखादी सुरू जावंक शकता. माननीय मुख्यमंत्र्यान डिसिजन घेतलें जर जायत जाल्यार जावंक शकता. ते आतां तितली व्हडली पॅन्डेमीक सिच्युएशन ना. पूण थंय पळोवंक गेल्यार ती आतां जो न्यू पॉलिसी आसा न्हू जो सेंटरान काडलेली आसा सो ती आसा तशी इम्प्लिमेंट करतली काय आसा तशी ना. कशें आसा आमकां गोंयांत शूटिंग जें आसा तें तातूंत सिलेबसांत घेवचें पडटा. गोंयकारा खातीर गोंयचे शिक्षण पद्दती गोंयच्या जिवनमाना प्रमाणे ज्यो कितें गजाली आमकां हांगासर जाय त्यो घेवच्यो पडटात. सो आमी म्हणूं शकता दॅट वील डिसायडेड बाय द टास्क फोर्स सब कमिटीज. शेतकारांच्या आंदोलनाक सुप्रीम कोर्टाची बंदी ना. मात शारां हायवे आडाव नाकात. हिंसाचार जावंक जायना म्हूण कोर्टान स्पश्ट केलां. शेतकारांच्या आंदोलना आड याचिकांचेर कोर्टान अंतरीम निर्देश दिलो. शेतकी कायद्याचे संविधानीक वैधतेक आव्हानाचो मुद्दो सरन्यायाधीशाच्या खंडपीठान सध्या सुनावणेक घेतिल्लो ना. वाद मिटोवंक सरकार शेतकारांची समिती कोर्टान सुचयल्या. नवे कायदे शेतकऱ्यांच्या कशे बऱ्याक ते सांगून आदलो खासदार गोवा बागायतदाराचो चेअरमॅन नरेंद्र सावयकार मिडिया मुखार. ह्या मिडलमॅनाच्या हातीन खरें म्हणजे हो शेतकार एका अर्थान अडकून उरिल्ल्या कारणान ह्या शेतकाराची ताजे पासून मुक्तता करपाचें काम ह्या केंद्रांतल्या नरेंद्र मोदी सरकारान खरें म्हणजे ह्या फार्म्स बील पास करून खरें म्हणजे केल्लें आसा. तुमी पळयलां आसतलें की देशांतल्या कांय बऱ्याचशा भागांतले शेतकरी सुद्दां हे आयज मोठ्या उमेदीन सांगतात की हे फार्मर्स बील जी पास केल्ली आसा त्याचो व्हडलो उपयोग हो आमकां जावपाक लागिल्लो आसा. जे एक एप्रिहेन्शन लोकांच्या मनात निर्माण करपाचो किंवा भंय निर्माण करपाचो प्रयत्न केलो वता की व्हडले कंपनी येतल्यो आनी ते सगळे घेवन वतल्यो, हे शक्य ना. शेतकार तितलो समर्थ आसा आनी सरकार हे भक्कमपणान ह्या कायद्याच्या माध्यमांतल्यान खरें म्हणजे पूर्णपणे शेतकाराच्या वतीन फाटल्यान उबे आसा. हें लक्षात जो शेतकार आसा ताका आपल्या पांयाचेर उबो करपाचो हो सगळो प्रयत्न आसा. जो एक ह्या बिला खातीर देशभरा भितर समर्थन आसा. कांय जाण प्रत्येक फावटी
केंद्रातल्या सरकारान आसत BJPच्या सरकारान आसत केल्ल्या खंयच्याय कामाक जो विरोध करपाचो यत्न केलो वता त्याचो आमी निशेध करतात. यू मायट हॅव सीन द कायंड ऑफ पोस्टर्स which have been raised in these kind of agitations which has nothing to do with the farmers agitations. So now you can definitely make out from this these agitations are kind of sponsored and sponsored agitations with a particular motive to malign the image of this country and as a result of the government. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. काणकोणचो आमदार उपसभापती इजिदोराक इन्सुल्तार केलो म्हणून आरजीवाल्यांचेर काणकोणकार फुर्योज. काणकोण सभा जाली. काणकोणकारांचो अपमान खपोवन घेवचे ना, माफी मागचे ना, उजो कितें तो दाखयता म्हूण काणकोणकारांचो तेम. काणकोणा खंय तोमेन आरजीच्या कोल आंदोलनाक एंट्री ना. आरजीवाले म्हणटा इजिदोर नालायक आनी बेबोच. आम्ही काणकोणकार न्हय कडेन जाल्यात आनी काणकोणकार हे केन्नाच अशा प्रकारचो अन्याय सहन करनात. जेन्ना अन्याय जाता त्या अन्याया विरुद्ध पेटोवन उठपा खातीर काणकोणकार केन्ना फाटी सरनात. कोणाच्यान येवन केले ताचे कितें जाण माफी मागची पडटली आनी फुडें सरची पडटली. काणकोणकारां ताची आमकां गरज ना. जो वेळ पासून तो आमची माफी मागना आमदाराची आनी काणकोणकारांची, तो वेळ पासून ती रॅली कोण करून दिवपा जाय. आमी काणकोणकार सगळे. काणकोणची मिरची ही मातशी तिखट आसता, ती दोनूय वटच्यान उलपता. पावल घडये तुगे ही एखादी चूक जाल्ली आसत, तूं सुदारून मुखार वच. तुजे कडच्यान विचार घेतले, तुजे शब्द पळय जे वापरता ते शब्द कितें घेतले, बेबो आनी नालायक. ही आमची भारतीय संस्कृती न्ही. ही संस्कृती आसा ही तुजी युगोइस्ट नेचराची. तूं मिसगायड करता आनी तुज्या ह्या वृत्तीचो आमी धिक्कार करतात. तूं येतलो कोण ना आसतना चावडेर उबो रावतलो, विदाउट प्रूफ एलिगेशन करतलो. खंयचेय प्रकरण तूं हाती घेवन धसा व्हरपा जाय. त्या भुरगे जे तुजे बरोबर आसा तांकां मार्ग दाखोवपा जाय. काणकोणकाराक उबे रावचे पडले कारण 39 मतदारसंघात जे घडना ते आमी हांगा घडोवपाक इतिहास करपाक उबे रावलात. ना जो आतां तो रॅली करपाची आसा तेजे पयले सपोज तेणी आमचे काणकोणकारा कडेन येवन माफी मागनात. तो खऱ्यांनी उजो जो आमी काणकोणकार ताका दाखयतले तो कसो उजो लागता ते तेणी जाणून घेवचें. आरजीवाले म्हणटा माफी मागचे ना, माफी मागप खंय इजिदोरान. आणि त्या प्रेस कॉन्फरन्सीत आमी जाहीर केलें की आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्सान माफी मागपाची. कित्याक जो काणकोणचो आमदार आसा इजिदोर फेर्नांडीस ताका आमी नालायक आनी बेबो म्हणलो. नालायक इतल्याच म्हणलो आमी तेमी जे इलिगलिटी चल्ला काणकोणाक तो स्टॉप करूंक पावलो ना. आनी बेबो इतल्या खातीर कित्याक तो एक पार्टींतल्यान दुसरे पार्टेक उडीमान गेलो पूण ते लोकांक खंयच्याय एक मनशाक विचारनासतना तो कोणाक आमगे काणकोणच्या लोकांक विचारनासतना तो ह्या पार्टींतल्यान त्या पार्टीक उडी मारली. ताका तशाच लागून ताका बेबो म्हणलो आसा. आमी काणकोणचे MLA इजिदोराक इतलें सांगता की आमी माफी मागपा ना. माफी मागची जाल्यार तेणे मागची. कित्याक काणकोणा इतली इलिगलिटी चल्ला, भुरग्यांक जॉब ना, हिंग लोकां सारकी उदक मेळना आनी तो इनकॅपेबल आसा एज अ MLA. ताका लागून आमी सांगता ताका कित्याक माफी मागची जाल्यार तेणे मागची. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार आनी स्वप्नील तारी. ZP काँग्रेसीन मार खाल्या उपरांत काँग्रेसींतल्या जाणटेल्यांनी प्रदेश अध्यक्षाच्या माथ्यार खापर फोडूंक सुरू केलें आनी गिरीशान लेखी राजिनामो धाडलो. मात फुडें कांयच ना. हायकमांडान तो मानून घेतिल्लो ना. पक्षा कडच्यानय कांयच कळिल्लें ना. गिरीशान राजिनामो फाटीं घेवचो म्हूण ताची युवा ब्रिगेड बाबापुत करूंक पेटल्या. ह्यो एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मेळया. योगासन होवूय स्पर्धात्मक खेळां प्रकार. केंद्रीय खेळां युवा वेव्हार मंत्रालय आनी आयुष मंत्रालयाचो स्पर्धात्मक योगासनाक संवसारीक पावड्यार व्हरपाचो उपक्रम. योग मानसीक आध्यात्मीक भलायकेचें माध्यम आसलें तरी ऑलिंपिकांत सुद्दां योग सर्त जाता. सर्तीक हरकतीचो प्रस्नूच येना अशें आयुष मंत्री श्रीपाद भाऊ दिल्ली खेळां मंत्री किरण रिजिजू बरोबर मिडिया कडेन उलयलो. Yogasana is an integral and important component of yoga, which is psychophysical in nature and popular across the globe for its efficacy in fitness and wellness, general wellness. The origin of Yogasana competition was 100 years ago in India. They are still being conducted today at multiple levels. The vision behind making yoga as a competitive sport is to encourage the practice of yoga and help to improve the physical and mental well-being of the people of the ages and fitness level. This competition promote yoga as a sport will be enhanced interest in yoga among the people around the globe. Competitive yoga is an authentic practice
entrenched in the Indian mythological system as well as history shows that there is a room for all kinds of practice of yoga, including the competition. There can be a tournament competitive approach to yoga practice as well as the spiritual approach to it, and both can coexist in the same ecosystem. Many yoga organizations worldwide have been campaigning to turn yoga into a competitive sports. Yogasana as a competitive sports would have helped propagating unity in diversity at the global platform. Having Yogasana as a part of international sports events like Olympic, etc., would provide an opportunity to spread the awareness of Indian yoga and its innumerable health benefits to the world population. नगरपालिका वेंचणुको आज ना फाल्यां पक्ष पावड्यार घेवच्योच पडटल्यो. कांय आमदार नगराध्यक्षांचे प्रस्ताव आयल्यात म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. मात अजून खंय निर्णय जाल्लो ना. पालिका वाठारांनी उदरगतीक खंय ही वेवस्था बरी पडटा. पणजेचो आमदार बाबुशाचोय वेंचणूक पक्ष पावड्यार घेवची म्हूण प्रस्ताव. कांय नगराध्यक्षय त्याच मताचे. म्यूनसिपालिटी इलेक्शन आ रहा है तो वो भी इलेक्शन पार्टी लाइंस पे लेने का विचार हो जाएगा, सभी डिमांड कर रहे हैं. अभी तक वैसा कुछ डिसीजन नहीं है. प्रपोजल है आपके पास? हाँ, कुछ एमएलएज का, कुछ मिनिस्टर्स का प्रपोजल है, कुछ नहीं है, ऐसा चल रहा है. लेकिन टिल नाउ इट इज नॉट डिसाइडेड. लेकिन बाकी सभी राज्यों में सभी इलेक्शंस मुझे लगता है कि कुछ राज्यों में तो ग्राम पंचायत तक पार्टी लेवल पे है. अच्छी बात है ये, क्योंकि पार्टी की आइडियोलॉजी हो, या इससे अच्छा मैं कहूँगा कि डेवलपमेंट के लिए यानी लास्ट वोटर तक पहुँचे, यानी उसमें ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा मदद होती है, क्योंकि बाकी स्टेट्स फॉलो कर रहे हैं. कभी ना कभी तो ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए. See, if you go to see in other states, even panchayat elections are fought on a party line. If we are fighting a Zilla Parishad election on a party line, why not municipality? At least municipality comes higher than the Zilla Parishad. At least we look at it. So I feel I am strongly of a opinion that party should decide that we all should fight on a party symbol. I think it will help us in the long run. I feel people who are some people who have raised an objection, maybe those people want to leave the party. They want to basically show their power. See, tomorrow there may be so many people who are not even very happy that CM won the ZP election. So it is basically for CM to realize that. And म्हाका दिसता म्युनिसिपालिटी रेस्ट स्टेटीन सुद्दां म्युनिसिपालिटी हे पार्टी लेवलाचूच जाता. म्हाका दिसता गोवा गव्हर्मेंटान समज BJP सरकार आसा जाल्यार म्हाका दिसता तेंच्यांनी पार्टी लेवलाचेरूच इलेक्शन लडोवपाचें, जे कारणान डेव्हलपमेंट करपाक आमकां बरें जावं शकता. झेडपी घेवन मुख्यमंत्र्याक कर्टसी मेळूंक गेलो म्हणून खंय कांयच हरकत ना. पार्टी अध्यक्षाक कळोवपाचें चर्चिलाचें कर्तव्य आशिल्लें म्हूण NCPचो प्रदेश अध्यक्ष जुजे फिलीप उलयला. आतां हायकमांड सांगता ती खंय एक्शन जुजे घेतलो. चर्चिल म्हणटा कामां करून घेवंक सरकारा कडेन बरेपण दवरचें पडटा. ताका खंय मुख्यमंत्री लागता, BJP न्ही. चर्चिल बाब आयज म्हणटा आपूण CMाक एज अ कर्टसी कॉलाक गेल्लो. फायन, मानून घेतले, प्रॉब्लेम ना हेजेर. पूण जेन्ना कर्टसी कॉल जर तो वयत जाल्यार देखून आयज एज अ प्रेसिडेंट म्हणून जरी तर बाब चर्चिलान तर इन्फॉर्म केल्लें जाल्यार बरें जाता. हालीं कितें थोडो इश्यू जावचो ना आसलो. जरी तर एक्शनाच तर कितें येयलें जाल्यार जें हांवें इन्फॉर्म केल्लें म्हज्या हायकमांडाक, जे हायकमांड जे म्हाका कितें सांगता एज पर तेंचेर हांव मुखार वयतलो. आज गोंयचो एडमिनिस्ट्रेटर CM म्हगेलो कायदो हांव तरी कितें तरी म्हगे जिल्ला परिशद इलेक्शन ना तरी जिखोन येयला वानिया बातिस्ता. हाल तर तेगे कितें काम आहा जाल्यार म्हाका तोंड आसपा जाय तेजे वचपाक ते घेवन. दॅट वाय जस्ट गॉन फॉर द कॉटक्सिकल. CM इज माय गुड फ्रेंड. हांव तुका सांगता कितें, म्हाका आतां फुच पार्टी आहा ती म्हाका काम करपाक लागता. कोणाचें मन कितें आहा आनी दुबाव पातोक आहा तें दुबाव दोतो. हांव इलेक्शनाक केन्ना कितें करतलो तें कोणाक कांय सांगपाक ना. आनी हांव जाणा BJP पार्टी पळय आहाय ते सगळे म्हगे फ्रेंड, पण BJP पार्टी म्हगे फ्रेंड न्हू. आतां चर्चिल बाबान आयज एक मिडियाक वचून ताणें सांगलें, ताणें उलयलें
की आमचो नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचो जुझा फिलिप डिसोजा प्रेसिडेंट हो बिजूड म्हणून हांव चेचल बाबाक हांव इतलें सांगूंक सोदतां, चेचल बाब तुवें मिडिया वचून तुवें डायरेक्टली म्हणून शिरी पडना आसलें, कित्याक हीं उतरां बिजुडो आनी कितें हीं उतरां ना. मांद्रे जुनस वाड्यार दोंगरार परत उजो लागलो. कितलींशींच झाडां उज्यांत काबार. उजो खंय सुमार 7 किलोमीटर पातळ्ळो. थंयचे गांवचे भुरगे आनी फायर ब्रिगेडीन येवन उजो आटापा हाडलो. फाटलीं 7 वर्सां जालीं खंय ह्याच म्हयन्यांत दोंगरार काजूच्या सिजनांत उजो लागता. कोण मुद्दम घालता म्हूण थळाव्यांक दुबाव. जुनसवाडा मांद्रेचो जो आमचो दोंगर आसा, ह्या दोंगराचेर गेली 6-7 वर्सां कंटिन्यूस पावस लागता. आनी म्हाका दिसता गेली 6-7 वर्सां आमी कंटिन्यूस ती फायर ब्रिगेड आनी आमचे जे भुरगे आसा लोकल ते मेळून पालयता. आज दनपारां 6:15 टायमार जी आग लागलेली आसा, ती आग पालोवपाक आमकां ऑलमोस्ट 2 वरां लागली. तरी आजून ही आग 99% आटोक्यान येयलेली आसा. 1% खंय ना खंय फाटल्यान आजून चालू आसा. ही आग जी आसा ही एक भयंकर अशी आग आसा. म्हणजे एका मिनटांनी कितलीशी 100 मीटर फास्ट वयता वाऱ्याचेर. सो ह्या रानांत कितली लाखो तरेची झाडां आसा, फॉरेस्ट एरिया आसा. सो आमचे एक 10 भुरगे आनी फायर ब्रिगेड एक 5 जाण मेळून आमी ऑलमोस्ट 5 ते 6 किलोमिटर आग कितें आमी कंट्रोल हाडलेलो आसा. आनी बऱ्यापैकी जे जंगल जे जळटले आसले ते आमी कंट्रोलान हाडून ही आग पालयलेली आसा. सर कोणा अंदाज बीन कोणी बीन लायला अशें कितें ना, अशी लायल्या अशें कोण ना, पण एवरी इयर ही आग कशी लागता हो एक व्हडलो प्रश्न आसा. आनी ती पर्टिक्युलरली हेच म्हयन्यान लागता. डिसेंबर सुरू जाला जाल्यार करड पिकले ती ऑटोमॅटीक आग लागता. आनी एवरी इयर कातकारांचें नुकसाण जाता, प्लस नॅचरल जे फ्लोरा आनी हें फॉरेस्ट एरिया तेंचें नुकसाण जाता. पण एवरी इयर आमी खंयचे ना खंयचे देवाच्या कृपेन लोक जमता, भुरगे जमता, फायर ब्रिगेड खंयच्यान येता आनी आमी ही आग कंट्रोलान हाडटा. आता फायर ब्रिगेड बीन येवन हे केल्या तेंच्यांनी फायर ब्रिगेड येवन बऱ्यापैकी हेल्प केली. प्लस आमचे ट्री ऑफ होप हो ग्रूप आसा, ह्या ग्रुपाच्या भुरग्यांनी येवन स्वता हातीन काठये घेवन ही आग पालयलेली आसा आनी आटोक्यान हाडलेली आसा. तारवटी गोंया भायर रावन पर्यावरणाची बातां मारता म्हूण PWD मंत्र्यान टॉंट मारिल्ल्यान तारवटी तिडकले. पावसकारान खंय माफी मागची. पावसकाराक धड उलोवंक कळना. माफी मागिना जाल्यार वेंचणुकेक तारवटीची पावर कितें ती दाखयता म्हूण ताका शिटकावणी. मंत्री म्हणटा माफी मागपा सारकें खंय तो कांयच उलयल्लो ना. ताका म्हणटा आमचे एनवायरमेंट प्रेमी आमी हे न्ही, हेंच्यांनी कितें करता तुगेले NGO हेंच्यांनी. पूण हे खंय तरी बोटीर आसलेले चुकोन हांगा पावल्या परतून आनी एनवायरमेंट आमी सांगता. जेन्ना हे कितें सांगता पळय तेन्ना हितून कितें सत्य आसा म्हणून उलयता. दाखय म्हूण सांग बरें, म्हाजे एक्सप्लेन करून दाखय म्हूण सांग बरें. आमचे तर ग्रामीण भागात या म्हणटा, आमी कशें रावता ते आमची लायफस्टायल पळया म्हणटा. आमी सॅक्रिफायस करता बरें सगळे वाटेन. हे कितें आमी सांगता हेंच्यांनी कितें सॅक्रिफायस केला. मंत्र्याचे वक्तव्य तारवटींक कोत्र गेले. So we just want to tell, to this Parsekar and this government that do not accuse or defame the seafarers. पावसकार म्हणटा सरकार वायट कांयच करिना. तारवटींनी जाय जाल्यार येवन उलोवचें. आमकां हांव म्हाज्या ऑफिसांनी आसता, म्हाज्या घरा कडेन आसता, हेणी म्हाका पर्सनली येवन मेळपाचें. जे कितें विशय आसा डिस्कस करून तुवें कितें काय रॉंग म्हणूंक ना. हांवें कांयच तांकां रॉंग म्हणना. हांवें तांकां कांयच रॉंग म्हणना आनी म्हाका प्रश्नूच ना तेंचेर उलोवपाचो. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आनी भीमा पाटील. ट्युरिस्ट टॅक्सी आनी गोवा मायल्सांची केस्तांवां सोंपना. मायल्सवाल्या गांवांनी भाडें घेवन येतात आनी रिटर्न भाड्याक रावन गांवांत खंय बुरशेपणां करतात. एअरपोर्ट ऑथॉरिटीन सांगनासतना ट्युरिस्ट टॅक्सीवाल्यांच्या नांवान कावंटराचें 40 लाखाचें बील धाडिल्ल्यान टॅक्सीवाले चाळवले. तुयें धारगडे फायबर गार्बेज घालून खणी पुरोवप चलना तें पळोवन लोक फुर्योज. गोंय भरच्यो एक खबरो. गोवा मायल्स येता न्हू, आमी सरकाराक सांगलेले गोवा मायल्स येता तुमी ते ऑफिसा थंय दवरा, ऑफिसान दवरा. आमचे लोकल हॉटेलांत तुमी धाडूं नाका सांगलेलें तांकां. तरी आसतना गव्हर्मेंटान जबरदस्त ताका आमच्या विलेजीन धाडटा, हॉटेलां फुडें रावता आनी रातचे ते सबंद दीस रावता, सबंद रातूय रावता. आनी तांकां कितें फॅसिलिटी तांकां गव्हर्मेंटान दिवंक ना. आनी आमच्या बिचार कितें चेंजींग टॉयलेट आहा न्हू ते पासून बंद आहा, तांकां कांय ना. आनी ते लोकांच्या शेतांनी वयता आनी ते नाका जाल्यार घाण करता. जाल्यार ताका कितें एक्सिडंट जालो जाल्यार जबाबदारी पंचायत आसतली आनी लोकल MLA आसतलो आमचो. रेजोल्युशन घेतले आतां सर, ठराव घेतले आनी स्टार्टींग पयले डायरेक्टर ऑफ हेका दितले ट्रान्सपोर्टाक, कित्याक आमकां डायरेक्टर ट्रान्सपोर्टासून गेजेटेड रेट गावल्या. आनी दोनूय एप हो काडला GTDC
बट डायरेक्टर ट्रान्सपोर्ट तेतून कांयच इनवॉल्व नासलो. GTDC जाय हे आपले हे करता म्हणजे चलयता ते काढून तांकां दिला. ते रेट डिफरंट आहा म्हणून आमची तेंची हे जाता वाद जाता. आमी कसलोच लॉ हातीन घेवचे ना. आमी पयलीं पंचायती कडेन गेले, पंचायतीसून आमी लोकल MLA कडेन वयतले, कलेक्टरा कडेन वयतले, PI कडेन वयतले आनी हेजें सोल्युशन काडटले. आमकां सोल्युशन जाय. आमचे सकयल ओल्ड टर्मिनलान 2 कावंटर चलताले. एक आसलेलो तो प्रिपेड येलो ब्लॅक टॅक्सी कावंटर आसलेलो आनी एक आसलेलो तो टुरिस्ट टॅक्सी कावंटर. आतां जेन्ना आमी न्यू बिल्डींग शिफ्ट जाले तेन्ना आमचे ऑनरेबल चीफ म्हणजे तेन्ना मनोहर पर्रीकर भाईन आमकां सर दोगांकूय 2 कावंटर करून दिलेले की एक वर्सा तेंच्यांनी आमकां केन्ना चार्ज करून नासलेले. आमी खुबदां तांकां लेटर बरयलें सुद्दां की बाबा कितें आहा ते फीज आमकां टायम टू टायम आमकां तेंच्यांनी लेटर करून दिवचे. तेंच्यांनी आयज बील रेज केल्लें आहा सरकाराक टुरिजम कावंटराक डिपार्टमेंटाक, कित्याक ते कावंटर टुरिजमाचे आसा. सो आनी तेंच्यांनी ते आतां आमकां रेज केल्लें आहा बील ऑफ 40 lakhs. आमकां जे पे कर म्हणून सांगता 40 लाख ते आमकां थोडे कितें तरी गव्हर्मेंटान तेचेर वेव ऑफ करपाची. दुसरो पॉयंट जो पार्किंग आसा, आमची नोटिफाईड पार्किंग आसलेली ती आतां एअरपोर्ट ऑथॉरिटी कडेन गेलेले तो म्हणटा वो हमको कुछ नहीं चाहिए. The main issue of Goa Miles. Goa Miles is an app-based taxi. हिंगा तांकां कावंटर दिले एअरपोर्ट. दॅट इज रॉंग. आतां हांवें तांकां सांगलें ट्रान्सफॉर्मेशन नवीन बाब ताका वचून मेळोन ताका कन्विन्स कर की गोवा मायल्स इज गूड फॉर द पीपल. लोकांक बरें गोवा मायल्स पूण इट इज ॲप बेस्ड. दे कॅन हॅव ए कावंटर एट द एअरपोर्ट. सी तांकां आतां कावंटर दिलो तो कावंटर दॅट वील बी सेटल दॅट इज बी गिवन बाय द डिपार्टमेंट. सो दे हॅव डिस्कस द डिपार्टमेंट. ते डिपार्टमेंटान तांकां बील रेज कर. डिपार्टमेंटान ते बील फारीक करपा एअरपोर्ट ऑथॉरिटी. हे सगळे गार्बेज हाडून हिंगा डंप केल्या आनी JCB ही सगळे भितर घालपाक हाडली. आमी तांकां आडयला हिंगा. सो आमी पुलिसांकूय फोन केला ते येवपाक हाड. आमी पंचायतीनूय सांगलेले सरपंचान सांगले की आमकां आपणेच ते उडय म्हणून सांगला म्हणून, कित्याक लागून खणी भरपाक जाय म्हणून. सो ही गार्बेज खणी भरपाक न्हू, खणीन भरपाक मातीत घालूंक जाय. हे गार्बेज घालून भरपाचें न्हू. हे म्हाका दिसता काल आमी निलेश कानोकर पंच मेंबर आहा पळय ते 2 ट्रक धरलेले आनी तेणी व्हिडिओ घातलेली VP तुये म्हाजे आमचो ग्रुप आहा पंचायतीचे. आनी तेन्ना ताका सांगले की तो घेवन वच म्हणून. आनी तो घेवन गेला तोच ऑपरेटर हांगा तुमी पळय शकता ऑपरेटर आहा तोच ऑपरेटर आयज हांगा येवन तो डंप करता. आनी हेका दिसून येता की तांकां मात भंय ना. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबूक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्हीचो ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. 4 चौकांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.